20 रुपयांनी डिझेल असलें तेन्ना आमकां 11.5 रुपया मेळ्ळा आनी आयज 58 रुपया डिझेल जालां तेन्ना 12.5 दिता। हेजे वचून 2011 जी म्हागाई आसली आनी जे सगळें हें कमी असलें आनी आज सगळे इन्शुरन्स सगळें वाडलेलें आसा, हेजेरूच कळटा की हो जो धंदो आसा तो आमचो फुडें चलतलो काय ना आनी लुकसाणीन आमी धंदो कित्याक करचो। 14 रुपया पर टन पर किलोमिटर आमकां मेळोंक जाय आनी 52 रुपया डिझल पर लिटर हो डिमांड आसा। नॉर्थ गोवा तर्फे पळय तेंचे नॉर्थ गोवा एसोसिएशनान पळय सांगलां न्हू की आमकां मान्य आसा म्हणून तेंच्यांनी जाहीर सगळ्यांची जनरल बॉडी आपोवपाची उत्तर गोंयाची ट्रक मालकाची आनी तेंच्यांनी जाहीर सांगचें तेन्ना कळटलें उत्तर गोंयान कोण आसा आनी कितें आसा तें। मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांनी ते ट्रकवाल्या वांगडा आसा वा ना ते क्लियर करचे म्हूण ट्रकवाले मागतात। आयज आमचो आमदार माननीय दीपक पावसकर आमच्या वांगडा खंबीरपणे उबो आसा। हांव आमच्या मायनिंग बेल्टाचे बाकीचे आमदार आसा पळय तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आपली भुमिका स्पश्ट करची की तुमी आमच्या वांगडा रेटीक लागून आसा काय ना ते। हांव स्पेशली विनवणी करूंक सोदता प्रसाद गांवकार, प्रमोद सावंत आनी निलेश काबरा जे मायनिंग बेल्टाचे आमदार आसा, तसोच विश्वजीत राणे हेंचे कडेन मागूंक सोदता की तेंच्यांनी तुमची आपली भुमिका स्पश्ट करची। आयज कसो रेट परवडटा तो दाखोवचो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।